उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. शुक्रारा भर दनपारच्या वेळार ताळगांव शेतांत उजो लागलो. उजो लागिल्ली म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. उजो पालोवपाचें काम नेटान चालू आसा, पूण हो उजो शेतांत पिकावळीक लागिल्ल्यान वाडत आसा. ह्या शेतांत ताळगांवचे शेतकार वेगवेगळी पिकावळ पिकयतात. ती पिकावळ लासून गोबर जाला, पूण अचकीत हो उजो कोणे तरी लायला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. सध्या गोंयांत साबार गोंयच्या वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसा. म्हादय अभयारण्यात उजो लागलो, मागीर मोल्या, काल पर्रा आनी आयज तालिगांव वाठारांत होंडा शोरुमा कडेन उजो लागिल्लो आसा. पळया, एम्ब्युलन्स येयल्ली आसा, तुमी पळोवपाक शकता. सारके होंडा शोरुमाच्या मुखारूच आमी आसा तालिगांव हांगासर. तालिगांवच्यान जो रस्तो पणजे वता त्या रस्त्या कडेन जी घडणूक घडला, शेतान ह्या उज्यान पेट घेतला, पूण हो उजो कसो लागला हाचें नेमकें कारण अजून कळयलें ना. तालिगांवच्यान पणजे वचपाचो हो रस्तो आहा आनी ह्या शेतान उजो लागिल्ल्या कारणान सामकी धुंवर हांगासर जाल्ली आसा. आनी ह्या धुंवराच्या कारणान गाडयांक दिसना की खंयच्यान वचप हें, ताका लागून येरादारीची बरीच कोंडी जाल्लेली आसा. बारीकसो तणाक ह्या उज्यान पेट घेतलो आनी हो आख्खो उजो शेतान कसो पसरलो तो पळया. लोकांनी खूब हांगासर रोयिल्ले आसा. ह्या दिसांनी अळसाणे, मिरसांग्यो अशे जायते लोक पिकावळ हांगा पिकयतात. ह्या पिकावळीचें लुकसाण जालां आसूं बाबड्या शेतकारांक, हो अंदाज आमी मानूं येता. आमी आतां शेतान देवला आनी शेतान पळोवपाक शकता आमी लागीं पावन उजो पालोवपी दळाचें काम कशें आहा. त्याच बरोबर शेतकारांनी पिकयल्ले पिकूय तुमी पळोवपाक शकता. तालिगांव हांगासर शेताचें प्रमाण खूब आसा. शेतांनी आजुनूय शेतकार रोयता हें दिसून येता. ही टमाटां पळय तेंच्यांनी रोयिल्लीं आसा. त्याच बरोबर हळसाणे, मिरसांगे अशे वेगवेगळे उत्पन्न तालिगांवचे शेतकार रोयता आनी तितून ह्या शेताक उजो लागला. शेतकाराची प्रतिक्रिया कितें आसा, तांकां लुकसाण जालां काय तें आमी जाणून घेवया. भाऊ, तुमचें शेत हें? म्हाजें शेत म्हणजे कसो लागलो अंदाज आतां? पळय, हांव जेयतालो 12:30. म्हाका फोन येयलो की तुका शेतान उजो लागलो. हांव धांवन येयलो. धांवन येता आनी थिंगासर उजो सामको म्हणजे इतलो धुंवर जालो काय धांवन म्हाजे कोण चेडूं भावणे येयले, धांवन येयले. एवरी इयर सेम प्रॉब्लेम म्हाका फेस करचें पडटा. आनी सगळें पळय, आनी म्हाजें सगळें शेत क्लीन आहा म्हणून म्हाका तितली भिरांत दिसना. पूण म्हाजें पळय आतां माड सगळें फुल्लेलें आहा पळय. आतां भितर उजो येयले सगळें लासतलें. हे एस्कॉट आहले लोक सगळे धांवन येयले आनी तेणी बावल्यांनी म्हाका पंप आसलो भायंचो, तो पंप स्टार्ट मारून जायतो आमी हें केलो. पूण आमी साफिशियंट जावंक लागले सामके. इतलो उजो सामको. ही टमाटां रोयलेलीं, मिरची रोयलेली, वांयगी आहा म्हाजी पळय, सगळीं वांयगी, भेंडे रोयलेले आनी सगळे स्वीट कॉर्न रोयलेले आनी आवसान रोयलेलो. सगळे हांव एकलो शेतकार हिंगा रोयता. तालिगांवांत जायते शेतकार आहा ते शियात रोयता, पूण तेंची पिकावळ हांगा कशी नश्ट जाल्या उजो लागून. गोंयच्या साबार वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसा. म्हादय अभयारण्यात उजो लागलो, मोल्या, तेज्या उपरांत कार पर्रा दोंगराक. आनी ही तालिगांवची आयची ताजी घटना जी आयज उजो लागला. पळयात कसो उजो पसरता तो. 12 सुमार नाजाल्यार 1 सुमार हिंगा कोण तरी उजो लायता आनी सगळे नश्ट करता. आतां आमी जे हुंय रावला, दीस फार्मर हॅज बीन ग्रोईंग हीज क्रॉप एवरी इयर, वेदर इट्स रायस और इट्स वेजिटेबल, ही इज ग्रोईंग. बट टुडे ही इज अफेक्टेड सो बॅडली. टुडे लोकल्स हॅव कम डावन. आमी पासून फेब्रुवारीन न्हू दुसऱ्या सायडीन सेम सिट्युएशन. उजो लायता आनी धांवता लोक, हुंय वयता कोण जाणा. आनी दे आर नॉट इवन प्लाविंग द फिल्ड्स. उजो लायता आनी दोत्ता. एक तर खंय आमच्या देशान आयज शेतकार कमी जायत चल्ला. त्याच बरोबर हे तालिगांवचे शेतकार जो एकटो, तेजी आयज 69 वर्सां पिराय तेजी, तो इतली मेहनत करून बाबडो पिकावळ रोयता, पूण खंय तरी हांगा उजो लागता. म्हणजे तेंची मेहनत कित्याक कामां घेतली, कित्याक उपयोगाक घेतली अशें तांकां थंय रडोन बाबडे ते आयज सांगता. एक खंत उजो कसो लागता हे फाटल्यान, हे खरेंच कोणी तरी सोद घेवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश.